नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या गुजरात भेटेर. गुजराताक 280 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची दिली भेट. सरकारी नोकरी जावपी फटवणुकीबद्दल लोकांनी सतर्क रावचें. स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अंतर्गतच जातली ह्या फुडें नोकर भरती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. स्वयंपूर्ण गोवा विजन येवजणे अंतर्गत 33,000 शालेय विद्यार्थ्यांची जाली फुकट दोळ्यांची तपासणी. सुमार 12,000 विद्यार्थ्यांक आसात दोळ्याच्यो तक्रारी. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आयज नरक चतुर्दशी. गोंयांत आकर्षण थारता नरकासुराच्यो प्रतिमा. मुखेलमंत्र्यांनी कोणाक त्रास करिनासतना परब मनोवपाचें केलें आवाहन. आनी सांखळे रवींद्र भवनात राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान आयोजन जाल्ले युनिटी रन. कोणाकूच गोंयच्या शांततायेन फूट घालपाक दिवचे न्हय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो संदेश. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या गुजरात भोंवडेर आसात. गुजराताच्या एकता नगरात 280 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या मुळाव्या साधन सुविधा आनी उदरगत प्रकल्पांच्या बुन्यादी फातर तांणी बसयले. पर्यटन विस्तार करप आनी पर्यटकांक बऱ्यो सुविधा दिवप हो हेत दवरून ह्या कामाचो तांणी शुभारंभ केलो. आरंभ अभ्यासक्रमाच्या 6व्या टप्प्यात 99व्या कॉमन फाउंडेशन अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षितांक लेगीत तांणी संबोधन केलें. अंदूच्या अभ्यासक्रमाचो विशय आसा आत्मनिर्भर आनी विकसीत भारताची रूपरेखा. भारताच्या 16 नागरी सेवांचे 653 अधिकारी आनी भूतानांतले 3 अधिकारी ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाची काल निमाणी तारीख आशिल्ली. 288 मतदारसंघा खातीर सुमार 8,000 अर्ज आयिल्ल्याचे वेंचणूक आयोगान म्हायती दिल्या. ह्या अर्जाची आयज छाननी जातली जाल्यार अर्ज फाटीं घेवपाचो 4 नोव्हेंबर निमाणो दीस आसा. ह्या वेंचणुके खातीर भाजपात 148 जाग्यांचेर, शिवसेना शिंदे गटान 80 जाग्यांचेर जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटान 51 जाग्यांचेर आपले उमेदवार उबे केल्यात. ह्या वेंचणुकेंत सगळ्यांचे लक्ष 57 वर्सां सावन पवार घराण्याच्या फुडारपणा खाला चलपी बारामती मतदारसंघाचेर आसा. ह्या वर्सा ह्या मतदारसंघात अजित पवार हांचे आड तांचोच पुतणो युगेंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या शरद पवार गटा वतीन वेंचणूक लढयतलो. हे विशीं युगेंद्र पवार हांणी पत्रकारांक प्रतिक्रिया दिली. संपूर्ण जो एरिया है ये ड्राउट एरिया है. पहले भी इधर पानी नहीं था और वो पानी पवार साहब ने लाया और जो गांव रहे थे वो काम करना चाहिए था पर वो हुआ नहीं. और अभी हम वो काम जो पवार साहब ने शुरू किया था हम वो कंप्लीट करेंगे. बारामतीत आपल्या विरोधात वेंचणूक लढयल्ल्या आपल्या पुतण्याविशीं प्रतिक्रिया दितना अजित पवार हांणी आपल्या विरोधात कोणाकूय उबो केल्यार आपल्याक कसलोच भंय ना. बारामतीची जनता भोवमतान आपल्याक वेंचून हाडटली असो विश्वास उक्तायलो. जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है. इस दफा भी बारामतीकर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है. 2 पावंड्याचेर 81 मतदारसंघात जावपी झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजप आनी महायुती एकमेकां आड झुजतना पळोवंक मेळटा. एके वटेन भाजप उदरगतीच्या मुद्द्याचेर जनतेचें मत जिखपाक सोदता जाल्यार दुसरे वटेन भाजपाच्या धोरणाचो विरोध करून महायुती जनतेचो कौल मेळोवपाक धडपडटा. मजगतीं झारखंडांत उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची प्रक्रिया पुराय जावन आयज पयल्या पावंड्याचेर जावपी वेंचणुके खातीर उमेदवारांचो अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमाणो दीस आशिल्लो जाल्यार दुसऱ्या पावंड्याचेर जावपी वेंचणुके खातीर आयज अर्जाची छाननी जाली. झारखंड वेंचणुके खातीर भाजपाचे सहप्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा हांणी हेमंत सोरेन हांच्या फुडारपणाचेर टिका करतना तांकां शेतकार विरोधी अशें म्हळें. ये समझ के चलना चाहिए कि झारखंड में राज्य सरकार धान भी नहीं खरीदते हैं, किसानों को एमएसपी भी समय में नहीं देते हैं और मैक्सिमम
खेती, धान, बिचौलिया खरीद के लेके जाते हैं। अपना प्रदेश में उनका जो फेलर है वो फेलर सेंट्रल गवर्नमेंट तक ट्रांसफर वो ना करे। जो आपने गुनाह किया है उनके लिए आप भी किसानों से माफी मांगना चाहिए। आज राजधानी दिल्लीत भाजपाच्या खासदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्लीत आयुष्मान भारत भलायकी येवजण चालू करपाविशीं याचिका केली। दिल्ली तशेंच अस्तंत बंगालात ही येवजण लागीं करूंक नाशिल्ल्यान सामान्य जनतेक ह्या येवजणेपासून वंचीत रावचें पडटा। तशेंच कालच्यानच 70 वर्सांच्या नागरिकांक ह्या येवजणेत आस्पावीत करून लेगीत दिल्ली तशेंच अस्तंत बंगालातले लोक ह्या येवजणेचो लाव घेवंक शकनात। हे विशीं काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत दिल्ली आनी अस्तंत बंगालाच्या लोकांचो संदर्भ घेवन नाका जाल्लें राजकारण करपा हेतान थळावें सरकार लोकांक वंचीत दवरता हे खातीर निराशा व्यक्त केली। आयज भारत आनी स्वित्झर्लंड देशां मदीं रेल्वे तांत्रीक सहयोगाक उर्बा दिवपा हेतान समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो। आभासी प्रणाली वरवीं जाल्ले ह्या कार्यावळीक भारता वतीन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जाल्यार स्वित्झर्लंडाचे रेल्वे मुखेली वांटेकार जाल्ले। ह्या कबलाती अंतर्गत रेल्वे ट्रॅक देखरेख, व्यवस्थापन आनी नव्या प्रकल्पांचेर काम करपाक आदार मेळटलो अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। Railways in India and the Transport Ministry in Switzerland are signing this memorandum of understanding. Indeed, it's a matter of great pleasure for us because we can learn a lot from the good practices that the Swiss Railways follows. There are many interesting technologies, especially some of the conventional technologies like the way the tracks are maintained, the way the tracks are managed and built, especially around the turnouts and all. So many of these technologies will really help Indian Railways in achieving better safety record and in achieving better maintenance practices. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसा उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। आयज गोंय मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक बसके विशीं सविस्तर माहिती दिली। ह्या वेळार सरकारी नोकरी संबंदात जातल्या लोकांच्या फटवणुकी बद्दल उलयतना लोकांनी सतर्क रावपाची गरज आसा अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिली। नोकरी संबंदात जावपी भ्रष्टाचाराचेर आळाबंद हाडपाक सरकार फकत स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अंतर्गत नव्यान नोकर भरती करतले अशें स्पश्ट उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलें। लोकांनी पयलीं समजून घेवपाक जाय की अशे जे फालतू मनीस जे इन शॉर्ट अशा पद्दतीत भोंवता, हांव नोकरी दिता तूं नोकरी दिता, ह्या लोकांचेर हेच्यांनी विश्वास दवरूंक जायना आनी म्हणूनच स्टाफ सिलेक्शन आसा। रिजल्ट एग्जाम जाली काय दुसरे दीस रिजल्ट लागतलो ते बरें, म्हणजे आनी उरचें ना। त्या अरे लोक अशे आहात जे नोकरेची एडवर्टायजूच जावंक ना, तेज्या खातीर पयशे दिवपी लोक आसात। लोकांनी म्हाका दिसता अलर्ट रावप गरजेचें आसा। सगळ्यांचेर केसीस एक्शन जे आहा पळय न्ही 100% एक्शन जातली, कोणूच सुटचो ना भितरला। सगळ्यांक जो कोण मेळोंक ना ताकाय धरीत आसा, कोण मेळ्ळा तेजेर फुडली एक्शन तेज्यो चार्जशीट जावन येतल्यो। गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोवा विजन येवजणे अंतर्गत सुमार 33,000 शालेय विद्यार्थ्यांची दोळांची तपासणी केल्ली। हातूंत सुमार 10 ते 12,000 विद्यार्थ्यांक दोळाच्यो वेगवेगळ्यो तक्रारी आसात अशें दिसून आयलें। ह्या येवजणे अंतर्गत सुमार 12,000 विद्यार्थ्यांक फुकट वकलां तशेंच 8,000 विद्यार्थ्यांक फुकट दोळ्याची शस्त्रक्रिया केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकारांक दिली। फ्री स्पेक्टेकल्स आमी स्वयंपूर्ण गोवा विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम जवळपास
गोंयांतल्या सगळ्या स्कुलांनी फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड पर्यंत सगळें केल्या उपरांत 2 लाख भुरग्यांची ऑप्थॅल्मिक तपासणी केली. तातूंतल्यान 33,000 भुरगे स्क्रुटनायज जाले. जवळपास 12,000 भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्टेकल्स दिले आनी 8 ते 9 जाणांक मायनर सर्जरीज ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो करच्यो पडल्यो. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यक्रम हेच्या अंतर्गत विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम आमी पुराय सगळ्या हायस्कुलांनी घेतले आनी हायस्कुलांनी घेतल्या उपरांत जवळपास 10 ते 12,000 भुरगीं जी अदरवायज चॅक करपाक आपले दोळे बेगीन वयची नासली, कदाचित तांचो नंबर इन फ्युचर वाडोय शकतालो. आयज सांखळेच्या रवींद्र भवनात खेळा संचालनालयान राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान युनिटी रन आयोजीत केल्लो. कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. कार्यावळींत उलोवप करतना जात, भास वा हेर मतभेदांच्या आदाराचेर आमी कोणाकूच आमचे भितर फूट घालपाक दिवचे न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. विविधतायेन एकता ही भावना आपणावन एकचारान रावपा विशीं लोकांनी भर दिवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पासून ते आतापर्यंत कितल्याशाच जाणांनी सातत्यात ह्या देशात एकता मेंटेन करपाचो प्रयत्न केलो आनी सगळ्यात एकतेचो संदेश दिवपी जर कोण आशिल्ले जाल्यार सरदार वल्लभभाई पटेल. तीच एकता आमकां सगळ्या जाणांक टिकोवन दवरपाक जाय म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी 2013तल्यान ही एकता दौड सुरवात केली. हो देश जातीचेर वाटून जातीचेर आमी म्हणटा की जातीचेर सेपरेशन करूंक शकना. हो देश भाशेच्या विशयाचेर सेपरेट करूंक शकना. हो देश जो आसा प्रांताच्या विशयाचेर सेपरेट करूंक शकना. विविधता से एकता ह्या संदेशा सकयल आमकां हो देश एक करपाचो आसा. जम्मू आनी काश्मीर पासून तुम्ही जर पळयता आसात विविधतेन नटलेलो हो देश आसा, बट विविधतेंतल्यान एकता आसा. थंय वचत थंयसर भाशा वेगळी आसतली, वेश वेगळो आसतलो, प्रांत वेगळो आसतलो, खाण वेगळे आसतले, राहणीमान वेगळो आसतलो, संस्कृती वेगळी आसतली, पण हे सगळे असताना सुद्धा आम्ही हिंदुस्थानी आसा. आम्ही पहिली हिंदुस्थानी आसा, मागीर आमचो प्रांत वेगळो आसतलो, भाषा वेगळी आसतली. मुखेल वेंचणूक आयोगाच्या स्वीप उपक्रमाच्या अंतर्गत काल दिवाळे निमतान वेंचणूक जागरूकतायेचो विशय घेवन आल्तिनो कार्यालयांत इको फ्रेंडली आकाश दिवस सर्त आयोजीत केल्ली. सर्तीत 10 लोकांनी वांटो घेतिल्लो. हातूंत पयलें इनाम काणकोणचे पायक पाडकर, दुसरें इनाम पेडणेचे महेश काडजी जाल्यार तिसरें इनाम तिसवाडीच्या प्रदीप वेरेकार हांकां फावो जालें. स्वीप उपक्रमा अंतर्गत वेंचणूक आयोगान 9, 10, 23 तशेंच 24 नोव्हेंबराक खासा मतदार नोंदणी शिबीर आयोजीत केलां. आयज नरक चतुर्दशी मनयतात. गोंयांत ह्या दिसा खासा आकर्शण थारता ते म्हळ्यार राज्याच्या खाची कोनशान उबारिल्ल्यो नरकासुराच्यो प्रतिमा. हे नरकासूर वेगवेगळ्या आकाराचे, स्वरुपाचे आनी उंचायेचे आसात. तशेंच कांय नरकासूर प्रतिमा त्या वर्साच्या गाजिल्ल्या विशयाचेर संदेश दिवपी लेगीत आसता. हालींच्या काळांत ह्या नरकासूर प्रतिमा कडेन लायिल्ले व्हड आवाजाचे संगीत तशेंच त्यो प्रतिमा लासयतना जाल्यार प्रदुशणाचे साबार स्तरावेल्यान टिका जातनाय पळोवंक मेळटा. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी साबार गोंयकारांक दिवाळेची परबी भेटयतना लोकांक त्रास करिनासतना ह्या परबेची उमेद घेवची अशें आवाहन केलें. तुमकां सगळ्या जाणांक दिवाळीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. दिवाळी, भाऊबीज, लक्ष्मीपुजन येवपी कंटिन्युअसली जे सण आसात तांच्यो सगळ्यांक तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. दिवाळी हो उत्सवाचो म्हणजे आमी पळयता की भुरग्यांची उत्साह उमेद आसा, बट ती खंय तरी कंट्रोलान करची इतकी म्हजी सगळ्यां कडेन मागणी आसा. लोकांक दुसऱ्यांक डिस्टर्ब जावचो न्ही, कारण लोकांक ताचो त्रास जावचो न्ही. घेवया एक ल्हानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
ला रहे हैं श्री अन्न की स्पेस, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर। विश्वापरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। दिवाळीच्या फाटभुंयेर रेल्वेन प्रवास करपी लोकां खातीर भारतीय रेल्वे आयोगान खासा दिवाळीची भेट दिल्या। केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत जाल्ल्या निर्णया प्रमाण ह्या वर्सा सुमार 7,000 खासा रेल्वे ह्या सणाच्या दिसांनी चलतल्यो। रेल्वे सयत प्रवाशाचो अणभव सुखद जावचो हे खातीर वेगवेगळ्या सुविधांचो आस्पाव रेल्वे मंत्रालयान केला। हातूंत वाडयिल्ले तिकेट कावंटर तशेंच UPIच्या माध्यमांतल्यान तिकेट बुकींग अश्यो साबार सुविधा मंत्रालयान आनी रेल्वेन आयोगान दिल्यात। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हे विशीं पत्रकारांक म्हायती दिली। लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर था 4,500 ट्रेन्स का। इस साल उससे भी ज्यादा 7,000 ट्रेन्स चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। अयोध्येत परत एक फावट दिवाळे निमतान दीपोत्सव करून गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डान नवो विक्रम स्थापीत करपाचें ध्येय आंखलां। 500 वर्सां उपरांत रामलल्लाक आपल्या हक्काच्या देवळांत पुजयले उपरांत भावार्थ्यांनी ह्या वर्साच्या दीपोत्सवांत वांटेकार जावपाची आगळी वेगळी उमेद दिश्टी पडटा। अयोध्येच्या 55 घाटांनी 28 लाखां परस चड दिवे पेटोवपाचें ध्येय आंखलां। आयच्या दिसा उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाले। कार्यावळींत उलोवप करतना धर्मनिरपेक्ष राजकारण करपी लोक सनातन धर्माचेर फटीचे आरोप करून देशांत आतंकवाद आनी नक्षलवादाक उर्बा दितात असो आरोप काँग्रेस पक्षाचेर उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी केलो। सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण दे करके फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। मजगती आयज काँग्रेस पक्षान अयोध्येत जावपी ह्या दीपोत्सवाचेर केल्ल्या टिकेचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी काँग्रेस पक्ष हो उमेद वाडोवपी परबा विशीं सुद्दां राजकारण करता असो आरोप केलो। भव्यता और दिव्यता के साथ श्री राम मंदिर में स्थापित हो चुके हैं और उसके बाद का यह ज्योति पर्व है, परंतु दुख की बात यह है कि वो लोग जो सदैव राम मंदिर के अभियान से द्वेष करते रहे और राम मंदिर निर्माण का क्लेश उनके मन में रहा, वो इस उजाले के पर्व में भी अपने मन के अंधकार को दूर करने में सफल नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उनके मन का अंधकार हावी होता दिखाई पड़ रहा।
हालींच जाल्ल्या हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत काँग्रेस पक्षान केंद्रीय वेंचणूक आयोगाचेर निकाल जाहीर करतना अफरातफर केल्ल्याचो आरोप केल्लो. तांचो हो आरोप वेंचणूक आयोगान आयज भायर आयलो. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे म्हणयारे प्रदीप भंडारी हांणी आयज काँग्रेस पक्षाचो कट उक्ताडार आयला अशें सांगलें. तशेंच काँग्रेस पक्षाक लोकशाय विरोधी पक्ष म्हणटना काँग्रेस फुटींगपणां पातळावन फकत वेगवेगळ्या लोकशाय वेवस्थेच्या प्रामाणीकपणाचेर प्रस्न उबारता अशें सांगलें. इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र को एक्सपोज किया है. कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी पार्टी है. इट इज एन एंटी डेमोक्रेसी पार्टी. तभी वो हर लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है बिना कोई प्रूफ के, हाफ ट्रूथ्स पे और फेक न्यूज पे. कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएगी, कभी ईवीएम पर सवाल उठाएगी, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएगी. हर एक बॉडी पे जो लोकतंत्र की व्यवस्था को प्रोटेक्ट कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को उससे चिढ़ है. कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आप इमरजेंसी वाली पार्टी है. आपने संविधान को तहस नहस कर दिया था. आप स्वस्थ लोकतंत्र डाइजेस्ट नहीं कर सकते, परंतु ये लोकतंत्र आपके परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा. ह्या विशयाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी काँग्रेस पक्षाच्या विचाराविशीं जनतेन सादूर रावचें अशें सांगलें. हो पक्ष देशाची सुरक्षा करपी लश्कराच्या आड लेगीत लोकांच्या मनात दुबाव निर्माण करपाक फाटीं सरना अशी खर टिका तांणी ह्या वेळार केली. कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की क्यों विचारधारा बना ली है कि वो भारत के लोकतंत्र को हर संस्था के बारे में संपन्न करके अराजकता क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं. याद करिए, मात्र 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था विदेश में जाकर कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, और उसमें उन्होंने जुडिशरी को भी ले लिया था. कभी मीडिया पर आरोप, कभी जुडिशरी पर आरोप. क्या यह सत्य नहीं है कि भारत की सेना के ऊपर संदेह, जबकि डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. भारत की वायुसेना पर संदेह, भारत के सीएजी पर संदेह. आपके विरुद्ध निर्णय हो जाए कोर्ट में तो कोर्ट पर संदेह, और आपकी सदस्यता बहाल हो जाए तो लोकतंत्र की विजय. धनत्रयोदशीच्या निमतान तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल पंप डिलरांक कमिशन वाडयल्ल्यान थाकाय मेळ्ळ्या. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी ह्या गजालीचेर खोस उक्तायली. 7 वर्सां सावन ही मागणी आशिल्ली. पेट्रोल आणि डिझेल सवाय जाल्ल्यान आतां प्रवास करप सोंपें जातलें. तेल विपणन कंपन्यांक आनी पेट्रोल पंप डिलरांक कमिशन वाडयल्ल्यान मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी ह्या निर्णयाक येवकार दिला. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत हवेची गुणवत्ता सामकी पिड्यार जाल्या. आयज दनपारां 1 वरांचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हवेची गुणवत्ता निर्देशांक 296 इतलो नोंद जाला. फाल्यां सावन 2 नोव्हेंबर मेरेन हवेच्या गुणवत्तेत आनीक इबाड जावं येता अशें हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. तशेंच फोगाचो वापर जास्त प्रमाणात करीत जाल्यार हवामानात इबाड जावं शकता. पळयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या गुजरात भेटेर. गुजराताक 280 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची दिली भेट. सरकारी नोकरी जावपी फटवणुकी बद्दल लोकांनी सतर्क रावचें. स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अंतर्गतच जातली ह्यान फुडें नोकर भरती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. स्वयंपूर्ण गोवा विजन येवजणे अंतर्गत 33,000 शालेय विद्यार्थ्यांची जाली फुकट दोळ्यांची तपासणी. सुमार 12,000 विद्यार्थ्यांक आसात दोळ्याच्यो तक्रारी. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आयज नरक चतुर्दशी. गोंयांत आकर्षण थारता नरकासुराच्यो प्रतिमा. मुखेलमंत्र्यांनी कोणाक त्रास करिनासतना परब मनोवपाचें केलें आवाहन. सांखळे रवींद्र भवनात राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान आयोजन जाल्लें युनिटी रन. कोणाकूच गोंयच्या शांततायेक फूट घालपाक दिवचें न्हय. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचो संदेश.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.